गोंयांत रस्त्याची समस्या सोंपना फोंड चुकोवपा खातीर गाडयो चलोवपी कश्यो गाडयो धांवडयतना दिश्टी पडटात। तातूंतल्यान एक दर एक्सिडेंटय घडूं येता। पळयात कुर्बानवाडो चोपडे रस्त्याचे अवतिकाय। गोंयच्या रस्त्यांचो प्रस्न कुवाडे जावन रावला। गोंयभर सगळ्या रस्त्यांचेर खड्ड्यांचो वेगळोच नकासो पळोवपाक मेळटा। देखून गाडयो चलोवपी कश्योय गाडयो चलयतात जाल्यार पावसांत ह्या खड्ड्यांनी चिखल जाल्ल्यान हाचो थळाव्या लोकांक चड प्रमाणात त्रास सोंसचो पडटा। भौशीक बांदकाम खात्यान जाता तितले बेगीन रस्ते सारके करचे अशें थळावे मागता। आयकात। आणि कोण कोण हांगा पडटात कितें जाता हांगा आणि कोण दाब घेयना कोणे पडल्यात ते त्याच्या आता कशें कितें फुडें करप बेगिनातले होणे बुड जाता तितले हे बेगीन होणे पुरोवपाचे आणि उदक बी भरता अशें आणि उदीक बी भरता हांगा घरांनी येता उसळटा अशें उदीक येता हांगा गाडयो येयल्या उपरांत मागीर दर्या कसो हांगा ह्या इतल्याच्या कुडक्याक खूब उदीक भरता खूब म्हटल्यार खूब दर्या कसो जाता तितले बेगीन मातशें करपाचें। वाटायचा म्हणटा ते 4 व्हिलरच्या ती चाकाच्या खाली मनीस पडटा ताका आतां तेंकता आणि अशें ते खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा म्हणून ते PWD आमी सांगता की आतां ते तेणी पळोवन बेगीच्या बेगी होणे आसा ते सबंद जे रोडाक आसा ते सगळे बेगीच्या बेगी करपाक कित्याक 2 व्हिलराचे हांगा सारकें मरण जाता। 2 व्हिलरा भायर चलूंकच नाका हांगा आणि पावसा बी हांगा समज उदक भरता आणि ते 4 व्हिलर जे आसा ते रोकात समजा स्पिडीन येता आणि त्या वेळी कितें जाता उदकाच्या त्या 2 व्हिलर बी कोण त्यांच्या सगळ्या हांगा वयल्यान सगळं त्यांचे कपडे सगळे भिजता तितले म्हणल्यार कितें मागीर तेंची झगडी येता। तो म्हणटा तूं कितें सारको स्लो जालो तो म्हणटा तुका स्लो रावूंक जायना मागीर कितें म्हण करपाचें कशें म्हण करपाचें हाचेर कितें तेंचें प्रयोजन कितें उज बी करून सादारण कितें करपाक जाय आसलें तें कांयच ना ना ते पाणयाची खंय तरी बाबा कित्याक लागून पाणी हांगा साठा वता आनी कितें जाता हेचेर थोडो तेंचे विचार करूंक जायो। PWD कितें आपलें केलें काम केलें तशें ना कॉन्ट्रॅक्टराक कितें कॉन्ट्रॅक्टराचें तुमी लक्ष हाडून दिवपाक जाय अशें जाता। आनी हे होणे आसा ते आयच्या ह्या 2 दिसां भितर तेंच्यांनी तेंचे पॅच मारपाक आनी पुरोवपाक जाय लोकांचें हें करपाक जाय अशें। आमी आतां कुर्बान वाड्यार हांगा आसा हे आमी कित्याक येयले आसा तर स्पेशली PWDच्या लक्षांत हाडून दिवपाक तेंच्या निर्देशन हाडून दिवपाक आमी हांगा येयल्ले कडेन आसा कित्याक सामके हाल जाता। सोपडे हांगासर आमी येयले आसा हे वाड्यार कुर्बान वाडो म्हणटात आनी हांगासर इतले हाल जाता की रातच्यान हांगासर गाडी 2 व्हिलर चलूंकच नाका अशें जर स्थिती बॅड स्थिती आसा तर हांव तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन ह्या 2 दिसां भितर हे करपाक जाय ते खड्डे पुरोवपाक जाय अशें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता। हांगा ते हे आसा हे जे खड्डे आसात हांगा आसा फुडें त्या रवळनाथ मंदिरा कडेन ते शाळा आसा प्रायमरी तिसर एक खड्डो आसा तेतूंत पाणी सारकें वयता तेच्यान 2 व्हिलर चलोवपाक इतकी डिफिकल्ट आसा म्हणजे 2 व्हिलराचें हांगा सामकें मरणूच जाता हांगासर कित्याक ते सायडीन गाडी येता तो स्पिडीन येता आनी वळता आसा काय कळना मागीर आतां गाडी कशी ती हांगासर खड्ड्यांत गाडी पडटा आनी एक्सिडेंट जाता अशें खूब। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।